तामोशे पेडण्यां शैलेश सामंत हांच्या कुळागरान शेकरू म्हळ्यार व्हड जातीच्या चानयेन नाल्ल खावन पुराय पिकाची नाशाडी केल्या। हाका लागून उत्पन्न कांय मेळना। सरकारान हाचेर लक्ष घालून कितें तरी उपाय येवजण काडची म्हण शैलेश सामंत हांची मागणी आसा। RDX ब्युरो रिपोर्ट। विषय म्हटल्यार आतां हे पळय माड आसात पळय आमचे हे शेकरे म्हणून व्हडल्या जातीची चानी आसा पळय ती एकय नाल्ल दवरिना। हे आतां तुवें पयलें आसतलें आख्खे आमचे जे भाटान आसा पळय ना म्हटल्यार 10-12 जाण भोंवतात ते आनी जितले माड आसा ते आतां आमकां 2-4 वर्सां जालीं एकय नाल्ल आमकां खावंक मेळना तुका हांगा न्हू। आतां हे कितले वर्सां आतां हो प्रकार चालू आसा? आतां एक ना म्हटल्यार 4-5 वर्सां जालीं हो कंटिन्यू असो प्रकार चालू आसा। पयर हांवें वन खात्याक सांगलां, तेणी सांगलां आमकां शक्य जायना म्हणून। सो तुमी कितें करपाचें तुमच्या पत्रकार मार्फत आमच्या एक महाराष्ट्रान हांवें काल एका विचारला तो तेंचे वन खात्याचे कितें करतात तेंचे कडेन ते रेस्क्यू करता म्हटल्यार कितें करतात ते तांकां हें घालता गुळी घालता आनी तितून कितें तरी आसता तो सकयल पडटा आनी पिंजऱ्यान घालता आनी मागीर व्हरून सोडटा म्हणजे तो मरना ते कितें तरी ताका हें सारकें ताका हें करता आनी तो व्हरता। पण ताका पिंजऱ्याची काय तशी कितें वेवस्था आसता? हांव गेल्लो वन खात्यान आमच्या पेडण्यां ते म्हणूंक लागले इतलो वयर माडार आमी हें करूंक शकना आनी गोंयान अशे जायते कंप्लेनी आसा पूण ते आमकां शक्य ना गोंयान म्हटल्यार। म्हाका एकूच सांगात, पयलीं तुमचे कडेन नाल्ल कितलोसो पडटालो आनी आयज तेची कंडिशन कितें आसा? पयलीं जर आमी आतां 100% मध्ये 1000 जर नाल्ल पडटालो म्हणत जाल्यार आयज आमकां 150-200 सुद्दां नाल्ल मेळना। म्हणजे सगळे खातात? सगळेच खावन उडयता आनी पाडाय आहा तो माडाक 100 रुपया घेता म्हणून आमकां ते मातूय परवडना म्हणून नाल्लाचो सगळे कितें रेट वाडला तो मेन कारण हें आसा। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट कितें म्हणटा? एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट म्हणटा हो आमचो पार्ट न्हू, ते एग्रीकल्चरा कडेन गेल्लो तेणें आमकां थंय धाडलें वन विभागा कडेन आनी तेणें सांगलें आमी इतलो वयर पिंजरो बसोवंक शकना म्हणून। आतां तुमी पत्रकारा मार्फत तुमीच कितें तरी गोवोरमेंटाक सांगून कितें तरी हाचेर लक्ष घालपाक